खांडेपार जंक्शन हा डेंजरस जंक्शन म्हणून ओळखले वयता। थंय ते दोन्ही सायडीनी हे टू व्हीलर पार्क केल्ले वयता। सो तुमी कितें एक्शन घेतले? आमी आतां ताबडतोब लेटर घातले आता ट्रॅफिक सेलाक आनी कळयतलें हें बंद जावपाक जाय। कालूच आमी ऑलरेडी एक्शन घेतलें वयर थंय ट्रक पार्किंग चलतालें पळय तेंचेरूय एक्शन घेतलें कालसून आनी कालच्यान बंद जालें थंय। सो हेंचेर एक्शन घेतलें? हेंचेर इमिजिएटली एक्शन कित्याक दिसभर ते आसता थंय कळटा म्हणून एक्सिडेंट चड जाता न्ही। थंय डेंजरस आसा। थंय पयलीं पोलीस ऑपर जंक्शनाचेर रावताले आनी जेन्ना आतां त्यो पार्क करून दोनूय सायडीच्यान गाडयो दवरता पळय थंय एक्सिडेंट जावन जावपाक शकता आनी ते पार्क करता आनी ते सांजचे व्हरता गाडयो येवन। तशें जावपाक जायना। हेजेर जबाबदारी जावं खांडेपार पंचायत, कुर्टी पंचायत प्लस पोलीस ट्रॅफिक पोलीस हेंच्यांनी जबाबदारी घेवन एक्शन घेवन ते तेंच्यांनी येवन ते पळोवपाक जाय आनी नंबर प्लेटीचेर कळटा न्हू आनी तेंच्यांनी घरा कडेन तालाव धाडपाचो। सो डेंजरस आसा ते? डेंजरस आसा कित्याक स्कूल सुट्टरी गर्दी जाता, गाडयो एकमेकां वयता आसतना सारक्यो पास जायना ओवरटेक करपा खातीर ते थंय रावचें पडटा मागीर ते ब्लॉक जाता प्लस तिस्का वयल्यान गाडयो येता। अशे तरेन जें कितें आहा तें हें ट्रॅफिक सेलान जबाबदारी घेवपाची आनी ते एक्शन घेवपाचें आनी त्यो गाडयो बेगीच्या बेगीन एक्सिडेंट ना जावचें म्हणून। खांडेपार ब्रिजाच्या आयले वटेन आनी पलतडी पार उजगांव हे हांगा 2 अंडरपास आसा आनी ह्या अंडरपासा कडेन सकाळीं जे कामां वचपी लोक आसा ते हांगा स्कुटरी आपले हाडून पार्क करता आनी त्यो सांजचे मागीर परत घरा वयतना घेवन वयतात। तेका लागून हांगा दिसभर जे बाकीचे ट्रॅफिक आसा तांकां हांगा प्रॉब्लेम जाता। पूण हांगा गेले कांय म्हयन्या पयलीं हांगा ट्रॅफिक पुलीस आसताले ते हांगा नंबर नोट करून तांकां तालांव दिताले। पूण आतां ट्रॅफिक पुलिसूय नाशिल्ल्या कारणान हांगा तेंची संख्याय वाडलेली आसा आनी आतां 2-4 सायडीन पळयत जाल्यार हांगा दिसता की हांगा मोठ्या प्रमाणान हे पार्क केल्ले वयता टू व्हिलर्स। तेका लागून हांगा ट्रॅफिक पुलिसांनी तशेंच स्थानीक पंचायतीन दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।